भयणीनो आनी भावनो, आयज आमी देवाच्या उतरान खूब आयकलेलें आसा. पयले सुवातेर पावल म्हणटा, म्हज्यान जें करूंक जाता तें म्हजे पोस्तुगी न्हय, पूण देवाचे शक्तीन हें सगळें घडटा. ताका लागून तो काम करीत रावतलो. आनी थंयसर सांगलेलें आसा पयले वाचपाक की आमी बरें करीत रावंक जाय. आनी फिलिपकारांनी अशें बरें करून ताका दाखयल्लें आसा. ताका लागून तो ताका दिनवासता. आपल्या पासत न्हय, तो आपल्या पासत जियेनासलो, तो दुसऱ्या पासत जियेतालो. आनी ताणें जेन्ना ताका बरें केलें तें ताणें दुसऱ्यांक बरें करूंक वांटलें. हे भाशेन आमचें जिवीत जेजू सगळें घडोवन घेवंक जाय. तर आमी पळयता ही गिरेस्तकाय आमकां न्हय, ही गिरेस्तकाय दुसऱ्यां पासत ती आमकां दिलेली आसा, पूण ती आमी दुसऱ्यांक दिवंक जाय. कित्याक ती आमी व्हरचे ना. ती आतांच सुवाळटी तर तातूंत खूब फायदो आमकां आसा. कित्याक हातूंत आमी देवा सारकें जाता, उदार काळजाचें. आनी खरी गिरेस्तकाय जावन आसा सर्गीचें राज आमचे पासत. देवान हें खरें दवरलेलें आसा तें आमी उगडायता. आमी बेपरवा करता. कित्याक लागून? कित्याक आमी सोयराणांत येवंक ना. कितें सारकें न्हय, कितें बरें न्हय तें आमकां दिश्टी पडना. कित्याक आमचे भितर काळोख आयिल्लो आसता. जेन्ना एके वस्तूक आमी लोक धरून रावता, ती वस्त आमकां कंट्रोल करूंक लागता. ताका लागून आमी सदांच भितरल्यान स्वतंत्र रावंक जाय. आनी हे भाशेन एके सांतिणेन आपलें जिवीत सारलें. ती 7व्या शेंकड्यांतली आनी तिचें नांव बत्तिला. ती सोयसून म्हणजे फ्रांसाची व्हडल्या दर्जाची ती आसलेली, पूण तिका कांटाळो आयलो हें सगळें संवसारीक जिवीत पळोवन आनी कशे भाशेन वागतात पळय ती. आनी तिणें येवचिलें म्हजें जिवीत हांव हें सगळें सोडून जेजूच्या एकवठान जियेतली. पूण ताची पांय माय ताका सोडपाक नासली. तर तिणें वचून थंयसरल्या बिशपा कडेन भासाभास केली. आनी ताणें तिका सांगलें, तूं हें सगळें गुपचूप दवर, मागणें करीत राव आनी मागण्यांनूच तुजें जिवीत सार. देव तुका मदत करतलो. जेन्ना तिणें शेवटी आपली माय आनी पाय कडेन मागलें, हांव मोटवाशी जावंक वता म्हणून, तेन्ना तांणी तिका खोशेन धाडली. आनी एका मोठान जोयर म्हणटा पळय, मोक्स म्हणटा थंयसर तिणें प्रवेश घेतलो. थंयसर कोलंबन म्हणटा पळय ताची पद्दत थंयसर ती वापरताली. आनी ती इतली खालती आसलेली आनी सुडसुडीत, सगळ्यांक ती बरें करताली आनी कोणाचेंय आयकताली आनी तांकां बरेंपण दाखयताली. आनी इतली खालती की तिका खरेंच सगळीं जाणां मानूंक लागली. आनी तिका रोखडीच प्रायरस म्हणजे ॲबेस म्हणटा पळय, ती सगळीं व्हडलें सगळें पळयता म्हणजे रेक्टर. पूण सुपिरियर म्हणजे कितें, तो ताचें आयकता आनी करता. ते भाशेन प्रायरस ॲबेस म्हणजे ती प्रायरस जाली आनी सगळें ती बरे भाशेन करूंक लागली. आनी इतली खालती आसलेली की बातील दीस म्हणटा पळय ती राणी, तिणें आनी एक कॉयन सुरू केलो. आनी थंयसर हे तिचे प्रायरसीक ही पळय ॲबेस आसलेली, तिका विनंती केली थंयसर थोडे माद्रीक धाड, ते बरे भाशेन तें बरें जावंक जाय म्हणून. म्हणून तिका थंयसर धाडली ॲबेस म्हणून. आतां ती सगळ्यांचो कारबार पळयताली आनी इतली बरी आसलेली की तिची म्हणणें तूं बरेंपण सगळ्या लोकांनी आयकलें. आनी भायर सावन मागीर थंयसर दुसऱ्यो माद्री येवंक लागल्यो आनी ताणें प्रवेश घेतलो. पूण ती इतली खालती आसलेली की ही बातील दीस म्हणटा पळय ती राणी, ती राण जाल्या उपरांत थंयसर आयली आनी खालतेकायेन हिच्या खाला ती जेवंक लागली. पूण तीच न्हय, आनी एकूय राणी तशीच एसेल्वीन म्हणून ती आयली
आनी दोगांय जाणां इतली खालती जियेताली पूण ही आमची बथिल्दा एकदम तांचे परस खालती आसलेली. तर हे भाशेन तिचें जिवीत तेणें त्या मोठान सारलें. भयणीनो भावनो, आमचें जिवीत आमी एके मोठानच जियेता. आमच्या घरांत जियेतना जेन्ना आमी जेजूच्या एकवटान जियेतले आनी ताका शरण वचून आमी खालतीपणी रावतले तेन्ना खरीपणी जेजू आमचें सगळें करतलो, सगळें बरें पड. आनी रिसेंट पौलान अशेंच सांगलेलें आसा, देव आमकां वापरता, आमी ताची हातयारां, आमी खालतीकायेन आमचें जिवीत सारूंक जाय. गोरवान बरोंक पावना, हें सगळें घडटा म्हणजे सगळें गोर आसलो तर मागीर तें आमचे लागीं कांय जावंकचें ना. पूण जितली आमी खालती जाता तितली आमी सुडसुडायेन बगतले आनी आनिकूय करूंक देवाक आमचें जिवीत समर्पण जियेतले. हे भाशेनूच आमी करया. सगळीं जाणां आमच्या हात अशें उठीन धरया, दोळे बंद करया आनी जेजूच्या एकवटान आमचो प्रत्येक सुस्कार सारया. सुस्कार घेतना जेजू आमचे कुडींत, मनांत, आत्म्यांत, प्रत्येक सांद्यांत आनी आख्ख्या कुडींत, मनांत, आत्म्यांत भरोन येता. सगळें आमचे भितर आहा तितलें जेजू सगळें आसा. ही म्हायती, हें आसप आमी पत्करया आनी सगळें आमचे भितर आहा तितलें सुस्कार भायर सुट्टना जेजूच्या नांवान भायर काडया, ताचेर दवरया. तो आमकां तातूंतली सुटका दितलोच, कित्याक तो आमच्या पातकां पासून नेलेलो आसा आनी आमकां परिपूर्ण जिवीत जिवंक दुसऱ्या सुस्कारान सगळें आमकां बरेंपण तो दिता. तें पत्करया आनी जेजू सगळें हे परी सांता भक्तांचें जिवीत आमी जिवया.